इलेक्शन येता म्हणून आशे खूब रावल्या, पण तशें तुमी दिशाभूल जावं नाका, तशें कांयच जावपाचें ना। सरकार हे आमचेच सरकार येतले आनी हे सरकार देश एक लक्षांत सदां दवरा। दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोंय राज्यान तो सरकार घडयता, हे इतिहास आसा गोंय राज्यान। आनी म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पाय मारले म्हणून जायना, हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना। हात सरकार घडोवपाक जाय, आमचे सारखे लोक हांगा बसल्या, आमी सरकार आमी घडयतले। मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा। आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जे आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले। स्टेबिलिटी ऑफ थॉट आनी वेगळ्या तरेचे स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स आमी जे म्हणटा ते विचारधारा एक आसपाक जाय, विचार सारखे आसपाक जाय। सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना। इलेक्शन येता येता ते वेगवेगळे दिशेन धांवतले आनी उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे, मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां। ह्याच तरेचे गोश्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय। चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक, हेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना। फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिले, धांव मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक। ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या, हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय। विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता, कोणाक मेळटा, हेजेर बी लक्ष दवरात। लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय। आनी आयज तुमी एक लक्षांत घ्या की हे सगळे गोष्टी ह्या तरेचे नेतृत्वाचे लिडरशिपा सकयल आमी फुडें व्हरतले। इतलेंच सांगून म्हाका संदी गावली हांगा येवपाक। आनी बाब ब्रिजेश आनी आमची रुपा मॅडम ते भरपूर काम करता, एक एक करून तिका ती ऑलरेडी म्हणपाक लागल्या खंय आनी एका आतां तिका हांवें सांगू ना प्रोग्राम, एका दिसांनी सगळें इनॉग्रेशन जावपाक जाय। आतां एका दिसा ती आतां म्हणटली आतां खंयच्या दिसा कितें करपाचो आमकां करपाक जाय, लोकांक अर्पण करपाक जाय आनी ब्रिजेशांनी ती करून घेतले। इतलेंच सांगून मडगांवच्या लोकांक शुभेच्छा अँड ऑल द बेस्ट, तुमकां देव बरें करूं। सर विश्वजीत राणे आयिल्ले हेल्थ मिनिस्टर, तांच्यांनी आपल्या भाशणान अशें म्हटलें इनडायरेक्टली नांव न घेता की काय जे लोक आसा जे इलेक्शनाच्या टायमार आतां हातान हात वयर घालून दाखयता, हात घालून वयर करून दाखयता आनी तांकां दिसता इलेक्शन अशें जिखूं येता, पण ते शक्य जावचें ना। इलेक्शन जेन्ना लागीं येतले तेन्ना हे सगळे हातान हात घातिल्ले लोक आहा ते पळ काडटले म्हणून। सो हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? विश्वजीत राणे हे दिसांनी देव बीव खूब करता आनी ताजे खातीर ताका कळनासतालें कोण कितें करतलें तें। नाजाल्यार तो कसो सांगूं शकता कोणाचो हात कितलो वयर उरतलो वो तो खंय वतलो, हें ताका कशें सांगूंक ताका ह्या दिसांनी आमिजादूय जाल्या देवाच्या मनशाची, तसो ते आतां देवाचे मनीस देव जावंक लागले आनी ते सांगतात फुडें कितें जातलें तें पयलींच पारखुपाक शकता। विश्वजीत राणे इलेक्शन कशें जिखप ते तो जाणा, हांवूय जाणा। सरकार कसो घडप तो मे बी ताजे मनान वोट चोरी आसतली। वोट चोरी आमी गोंयान करून दिवचे ना आनी गोंयची सुसंस्कृत जनता हांकां धडो शिकयतलीच, हांकां घरा धाडटलीच ही म्हाका खात्री आहा। आतां कोण कितले एक जातले, कोण जावचे ना, कोण जाले ना ते कोण तांकां फाटल्यान तांकां हें दिता, बॅकींग दिता, हें सगळें गोंयचे जनते कडेन एक्सपोज जातलें। हे लोक जे आज गोंय व्हरून घाटार विकतात ताणें आमकां शिकोवप न्ही कितें करप तें। रॅम्पंट हिल कटिंग चालू आसता जेन्ना ट्री फेलिंग चालू